पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। आता खबरो विस्तारान। इंडिया आघाडीच्या काँग्रेसीचे दक्षिण गोंयचे लोकसभा उमेदवार कॅप्टन विलियर्टो फर्नांडीस हांणी आपलो उमेदवारी अर्ज आयज मडगांवच्या माथानी साल्दाना एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कॉम्प्लेक्साच्या कचेरेत दाखल केलो। ह्या वेळार तांच्या वांगडा गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी विजय सरदेसाय, विरोधी पक्षाचे फुडारी युरी आलेमांव, आमदार एल्टन डिकोस्टा, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर आणि आम आदमी पक्षाचे फुडारी हाजीर आशिल्ले। सुरवेक दामोदराचे दर्शन घेवन जैताचे सांगणे केल्या उपरांत कॅप्टन विलियर्टो फर्नांडीस हांणी आपलो अर्ज दाखल केलो। दक्षिण गोंयचे मतदार आपल्याक भोवमतांनी निवडून दितले असो हावेस कॅप्टन विलियर्टो फर्नांडीस हांणी ह्या वेळार उक्तायलो। आमी समेस्त गोंयकारांच्या नावान हांगा नॉमिनेशन फायल केल्ले आसा साउथ गोवा सिटार। जेन्ना हांवें नॉमिनेशन फायल केलें हें हांवें आमचे जे अनएम्प्लॉयड यूथ आसा तांच्या नावान फायल केल्लें आसा। आमच्यो ज्यो बायल मनीस आसा, चलयो आसा, डेली आमी वाचता तांचे रेप जाता, मर्डर जाता, तांच्या नावान फायल केला तांचो आवाज उठोवपाक। जे ट्रक ड्रायव्हर आसा, मायनिंग डिपेंडंट लोक आसा, तांच्या नावान हांवें फायल केल्लें आसा आयज। जे आमचे शेतकारी आसा तांची शेतां कायदे चेंज करून व्हरतात, जे काजी करतात, जे ऊस रोयतात, आमचे नुस्तेकार भाव, हे सगळे लोक जे त्रासान पडलेले आसा रॉंग कायद्यांक लागून जे सरकाराच्या, तांच्या नावान हांवें आयज नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा। कित्याक तांचो आवाज, गोंयचो आवाज आमी पार्लमेंटान व्हरतले। उत्तर गोंय लोकसभा मतदारसंघातल्यान इंडी आघाडी वतीन एडव्होकेट रमाकांत खलप हांणी उत्तर गोंय वेंचणूक अधिकारी स्नेहा गिते हांच्या मुखार आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल केलो। ह्या वेळार काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर, आप गोवा समन्वयक अमित पालेकर, विरोधी पक्षाचे फुडारी युरी आलेमांव, शिवसेना राज्य मुखेली जितेश कामत, आमदार कार्लोस फेरेरो आणि हेर कार्यकर्ते व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले। एडव्होकेट रमाकांत खलप हांणी महालक्ष्मी मंदिरात देवीचे दर्शन घेतल्या उपरांत पणजे चर्चेत वचून सायबिणीचो आशीर्वाद घेतलो। आपूण जैतिवंत जातकच आपलो आवाज हो लोकसभेत गोंयचो आवाज जावन आसतलो। लोक भाजपा प्रशासनाक विटिल्ल्या सून ह्या वेळार ते काँग्रेसीक वेचून हाडटले हातून आपल्याक मात्तूय दुबाव ना अशें ह्या वेळार उलयतना उमेदवार एडव्होकेट रमाकांत खलप हांणी सांगलें। गेली 25 वर्षांत उत्तर गोव्याची ससे उलपट झाली। उत्तर गोव्याचा आवाज लोकसभेत पावलो ना आणि म्हणूनच लोक म्हणतात की हे फावट काँग्रेस पक्षान म्हाका म्हणजे रमाकांत खलपाका ही तिकीट दिल्या, हे योग्य असो सिलेक्शन ताणें केला आणि खुद्द सोनिया गांधीन त्या बद्दलची भूमिका क्लियर केली आणि ही तिकीट म्हाका फावो केली। उत्तरेतले दक्षिणेतले सगळे कार्यकर्ते आज एका भारावलेल्या परिस्थितीत आसात। तांच्यांनी निश्चय केल्लो आसा की आम्ही दोन्ही उत्तर गोवा दक्षिण गोवा विजय संपादन आम्ही निश्चित करतले म्हणजे करतले। ॲब्सोल्युटली कॉन्फिडंट 40-50 हजार मताच्या फरकान रमाकांत खलप उत्तर गोंयचो इंडिया गठबंधनचो उमेदवार निवडून येतलो म्हणून हांव डिक्लेअर करता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आसामांतल्या नलबारीत एका भौशीक सभेक संबोधित केले। प्रधानमंत्र्यांनी भाजपा आघाडी 4 जूनाक 400चो आंकडो पार करतले असो विश्वास उक्तायलो। सरकाराच्या जनकल्याणकारी येवजणेचो लाव समाजातल्या सगळ्या स्तरावेल्या लोकांमेरेन पावला। एनडीएच्या येवजणेत कोणाय वांगडा भेदभाव जायना अशेंय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें। बीजेपी वो पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चलती है। एनडीए सरकार की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं होता, उनका लाभ हर किसी को मिलता है। अब
एनडीए ने ठाना है कि देश के हर नागरिक तक पहुंचकर जिस सुविधा का वो पात्र है वो सुविधा उसे दी जाएगी। काँग्रेसीचे फुडारी राहुल गांधी हांणी आयज गाझियाबादात समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव हांच्या वांगडा पत्रकार परिशदेक संबोधित केले। भाजप पक्ष लोकशाय आणि संविधान सोपोवपाचो प्रयत्न करता अशें ह्या पत्रकार परिशदेत उलयतना राहुल गांधी हांणी सांगले। आयज देशातली सगळ्यात व्हड समस्या म्हळ्यार बेरोजगारी। ही बेरोजगारी पयस करपा खातीर काँग्रेस पक्ष वावुरतलो अशें तांणी ह्या वेळा उलयतना सांगले। आयज रामनवमी मुखेल कार्यावळ अयोध्येत जाली। 22 जानेवारी रामलल्लाची प्राणप्रतिष्ठा जाल्या उपरांत नव्या देवळात जावपी ही पहिलीच रामनवमी। रामलल्लाचे दर्शन घेवपा खातीर हजारांनी लोकांनी थंय गर्दी केल्ली। आयज दनपारा 12:16 अयोध्या मंदिरात भगवान रामलल्लाच्या प्रतिमेच्या मस्तकाचेर सूर्याचो अभिषेक जालो। हे अभूतपूर्व आणि अलौकिक असे दृश्य पळोवपाक भाविकांनी खूप गर्दी केली। या रामनवमी संबंधान रामलल्ला सदनाचे पीठाधीश श्री राघवचार्य हांणी रामनवमीचे महत्व सांगले। रामनवमी पूरे देश क्या पूरे विश्व पूरे ब्रह्मांड में सबसे अलग अयोध्या के लिए इसलिए है कि अयोध्या में ही तो राम जी का जन्म हुआ। तो राम जन्म महोत्सव अयोध्या में जो होगा वो दुनिया क्या पूरे ब्रह्मांड में कहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यही तो भगवान श्री राम की प्राकट्य स्थली है। तो अयोध्या में प्रतिवर्ष राम जी का जन्म महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यही दिन राम जन्म श्रुति गावहीं तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। जिस दिन श्री राम जी का जन्म महोत्सव होता है चैत्र शुक्ल नवमी, उस दिन ब्रह्मांड के 68 करोड़ तीर्थ अयोध्या में निवास करते हैं। उस समय जो अयोध्या में आकर के सरयू स्नान करे और प्रभु श्री राम का दर्शन करे, उसको ब्रह्मांड के 68 करोड़ तीर्थों में जाने का फल अयोध्या में ही प्राप्त हो जाता है। ऐसी दिव्य पावन भूमि अयोध्या की है और ये राम जन्म महोत्सव बड़ा ही अद्भुत। और सभी मंदिरों में, अयोध्या में अनेक मंदिर हैं, उन मंदिरों में परंपरागत ढंग से आज भी बधाई गाई जाती है, भगवान का अभिषेक होता है, उत्सव होता है। उसी परंपरा में श्री रामलला सदन देवस्थान में आज भगवान का मध्यान्हकालिक अभिषेक हुआ है। दिवचल तालुक्यातल्या गिमोणे पिळगावच्या श्री रामचंद्र उर्फ रघुनाथ देवस्थानात रामनवमी व्हडा दबाज्यान मनयली। रामनवमीक भाविकांनी गर्दी केली। रामनवमी निमतान देवळात सकाळच्यान कीर्तन आणि हेर कार्यावळी जाल्यो। दनपारा श्रीराम जल्म सुवाळो जाल्या उपरांत भाविकांनी पाळण्यांतल्या श्रीरामाचे दर्शन घेतले। श्री रामकृष्ण गर्दे हांणी रामनवमी विशीं अदीक माहिती दिली। आज रामनवमीचो जो उत्सव आसा तो अतिशय व्हड्या मंडप हितून साजरो केलो वयता आणि हांगासर रामनवमीचो उत्सव रामाचे देऊळ आशिल्ले देऊळ आसा आणि रामाच्या ह्या दर वर्सा आणि अशाच प्रकारचे हे भाविक हांगासर येतात आणि विश्वकर्मा मनुमय ब्राह्मण समाज म्हणून जो आसा त्या विश्वकर्मा मनुमय ब्राह्मण समाजातले लोक हांगासर येवन आणि अतिशय सुंदर अशा पद्धतीन हांगासर प्रभू रामचंद्राचो जो उत्सव आसा तो उत्सव मोठ्या उमेदीन अशा तरेन करतात। आणि ह्या खातीर केवळ हांगासरच न्ही, आमच्या गांवूय आसा आमचो आणि भायले सुद्धा खूप प्रकारचे असे म्हणजे जे जांकां रामाचे महत्व खबर आसा अशा तरेचे मुद्दाम हे सगळे आयकपा खातीर म्हणून येतात। छत्तीसगडात कांकेर वाठारात पोलीस आणि नक्षलवाद्यांमदी जाल्ल्या फारपेटीत 29 नक्षलवाद्यांक मरण आयले। मरण आयिल्ल्या नक्षलवाद्यांमदी टॉप कमांडर शंकर राव आणि ललिता मांडवी हांकां मरण आयले। या दोघांचेरूय 25 लाखांचे इनाम आशिल्ले। नक्षलवाद्यां कडल्यान 5 AK-47 इन्सास रायफल SLR रायफल जप्त केल्यात। ह्या एन्काउंटरा वेळार एका पोलीस निरीक्षका सयत 3 जवान जखमी जाल्यात। बस्तरात 19 एप्रिल आणि कांकेरात 26 एप्रिलाक मतदान जावपाचें आसा।
काँग्रेस पक्षाचे फुडारी युरी आलेमाव हांणी ट्वीट करून सांगला की तांणी तांच्या उलोवपांत खंयच्याच फुडाऱ्यांचो उल्लेख करूंक नाशिल्लो। जर भंडारी समाजाच्या फुडाऱ्यांक अशें दिसता की आपणे जीत आरोलकार संबंधान वायट टिप्पणी करून तांच्यो भावना दुखयल्या आसत जाल्यार हांव तांची माफी मागतां। IPL क्रिकेट सर्तीत आयज अहमदाबादेत नरेंद्र मोदी क्रिकेट मैदानाचेर गुजरात टायटन्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स हांच्या मदीं खेळ जातलो। काल कोलकात्यातले ईडन गार्डनाच्या मैदानार जाल्ल्या IPL क्रिकेट खेळा सर्तीत राजस्थान रॉयल्स पंगडान कोलकाता नायट रायडर्साचेर 2 विकेटींनी जैत मेळयले। राजस्थान रॉयल्सान कुरुबावलो जिखून पयली गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतिल्लो। कोलकाता नायट रायडर्सान निर्धारीत 20 षटकांनी 6 विकेटी वगडावन 223 धांवड्यो काडिल्ल्यो। राजस्थान रॉयल्स पंगडान ही मोख 8 गडी वगडावन साध्य केली। ह्या खेळा उपरांत राजस्थान रॉयल्स 14 गुण मेळोवन सगळ्यात पयल्या सुवातेचेर आसा, जाल्यार कोलकाता नायट रायडर्स 8 गुण मेळोवन दुसऱ्या सुवातेचेर आसा। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात। ते आमची फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक